येवकार हांव सुमेप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. कोलवा एसटीपी ते 6 न्हंय मेरेन मेळ्या उदकाचे पायपलायनीक बाणावलेकारांचो विरोध. न्हंय जातली मेळी, जिल्लोधिकाऱ्यान उबारचें पावल मागला थळाव्यांनी. बोवाळा बोवाळात करचो ना टिका, सरकाराचें काम पळोवनच उगडटलो तोंड म्हणटा विजय सरदेसाय. पणजेचे नॅशनल थिएटर आनी मार्केटांतल्या शॉपांचो गाजलो विशय. पणजेच्या महानगरपालिकेत सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं तूं मेमे. भिवपाची गरज ना, सगळे घालतलो जाग्यार, सांगले महापौरान. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बायण्या दर्यादेग सोबीत सुंदर आसली, पूण आतां ती आपली आदली गिरेस्तकाय वगडावन बसल्या. हांगाचें गार्डन उरोंक ना, कोयर उडोवपाची सुवात जावन रावल्या. ते भायर कांय अनैतीक गजाली घडटात. लायटींनी मान उडयल्या, बांकडे पेड्ड्यार जाल्यात. बसपाचें खंय आनी कशें हो प्रश्न उपरासला. दर्यादेग सोबीत करपाच्या नांवान आमच्या कोट्यांनी रुपया उदकांत घाल्यात, अशी थळाव्यांची कागाळ. आमी आसा आतां बायणा बिचाचेर आनी एक टायमाचो हो फेमस बीच रॉंग नांवा खातीर फेमस जाल्लो, बट आतां हो ट्युरिजमा खातीर फेमस आसा. पूण सांगपाक एक वायट दिसता की डेवलपमेंट जावपाक जाय तितकें जावना. थोड्या प्रमाणात जालें आनी जे जाला ते मेंटेनन्स करपाक खंय तरी ऑथॉरिटी फेल वयता अशें दिसून येता. ही जी सायड आहा ही ट्युरिजमा खातीर फेमस जावपाक लागला, कित्याक की हांगा वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट जाल्ले आसा. ताच्या फाटल्यान वेरियस एक्टिविटीज जे ट्युरिजमाक एट्रॅक्ट करपाक, तशेंच हांगा रिलिजियस हांगा टेंपल आहा ते खंय तरी तेच्या खातीर लोक येतात. पूण वायट दिसता की दुसरी एरिया जी आहा त्या एरियेन खंय तरी जे लोकां खातीर वॉकिंग ट्रॅक्स आसले, तशेंच गार्डन आसले, ते आयज खंय तरी दुर्दशा जाल्ले. थिंगा आसले जे ग्रेनायट आहा, जे लोकांक बसपाक ग्रेनायट घातलेले ते चोरयेक गेल्ले आसा. लायट फिक्चर्स जे आसले ते चोरयेक गेल्ले आसा. थिंगा जे प्लग पॉयंट्स आहात ते सगळे चोरयेक गेले. आनी वायट दिसता की हे जे एरिया आहा जी वॉकिंग ट्रॅक आसले, ज्या जाग्यार लोक डेली वॉकिंगेक येतात, सकाळचे वॉकिंग येतात, ती एरिया खंय तरी क्लीन जायना, मेंटेन जायना. आनी ती क्लीन मेंटेन जायना, तशी तेजी झाडां आसली, एक टायमार ती खंय तरी ग्रिनरी आसली, पूण ती आयज ग्रिनरी खंय तरी मेंटेन जाता. तिंगा उदीक शिंपना, झाडां सारकी कापली वचनात. आनी दुसरें म्हणजे मेजर थिंग आहा जी हांगा जे सांजच्या टायमार या लेट नायट हांगा पार्टी जातात, ज्यो भुरगे हांगा बायक्स घेवन थिंगा येतात आनी थिंगा सोऱ्याच्यो बॉटली तशेंच मस्ती करतात. तेच्या खातीर लोकांक जायतो त्रास जाता. आनी तेच्या खातीर थिंगा सगळे कडेन बाटल्यो, कवच्यो, आनी जेच्या करून लोक हांगा जे वॉकिंग येतात तांकां जायतो त्रास जाता. आनी आमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हे असले एनवायरमेंटान जे हांगा ट्युरिस्ट येयनासले म्हणटाले एक टायमार बिकॉज ऑफ बॅड नेम, जे आयज ट्युरिस्ट येवपाक लागले बिकॉज ऑफ गूड नेम लायक वॉटर स्पोर्ट्स आनी बाकीचे एक्टिविटीज. जर आमी क्लीन करना, मेंटेन करना, आनी जे अदर एक्टिविटीज ज्यो हांगा जातात ह्यो जर बंद करनात जाल्यार वास्कोन जे इकॉनॉमी आमी डावन जाल्या म्हणटा ती खंय ती वाडची ना. आनी तेच्या खातीर ऑथॉरिटीजान हेचेर एक्ट जावपाक जाय. आय वील कॉल GTAC, गोवा पुलीस एज वेल एज टुरिजम डिपार्टमेंट टू प्लीज लूक इन टू दीस मॅटर आनी हे खंय तरी एक बरो बीच करून दिवचो. हाफ केन्ना ते बीच क्लिनिंग आसा केन्ना येता साफ करता ते दिसता, बट इन द अदर एंड कितें जाता, इट इज एन एक्स्ट्रीम एंड विच इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट विच हॅज नॉट बीन कंप्लीटेड. लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज डन बाय द गव्हर्मेंट हियर फ्रॉम टिल हियर. The other end is not completed. So what happened, people, these young boys, they prefer to take beer bottles and all that and go and sit in that corner and have their drinks and then break the bottles there or keep them there and you destroy the area which is developed. So who can stop them? Families are coming here for evening walk? Evening walk, there are families coming here but they don't cross this area because this is not developed. They walk around here or on the beach or this side, not this side. So if the government could develop this end, it would be better so that people would use this walking track which is made beautifully. But the walking track is there now already. But yeah, walking track is there, but all these young boys, they go and sit with their beer bottles there and sit. So it is, somehow we have to stop them from doing this. That is because they come down with their bikes, which has to be stopped at that entry and this entry. Somebody has to be here to stop them from coming to this part on the beach with their bikes. खरें म्हटल्यार आमी ज्या बायणा बिचीचेर आसा ती आयज आमी हिम्मत करून हांगा उबे रावताले. पयलीं कोण येयनासलो हांगासर. मनोहरभाई जेन्ना मुख्यमंत्री असले त्या वेळाचेर जावं ती कोर्टाची ऑर्डर आयली आनी हांगासर रेड लायट एरिया क्लीन जाली, त्या वेळाचेर आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी उबे रावन हांगासर स्वच्छ केली. त्या वेळाचेर लोक म्हणटाले की कित्याक काडली, कितें जातलें. पूण तेच्या नंतर आमचे मंत्री श्री मिलिंद नाईक जेन्ना हांगा आमदार मंत्री जाले त्या वेळाचेर हांव GTDC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसलो त्या वेळाचेर बायणा बीच डेवलप जाली.
एक फेज जालो 2.5-3 कोटी रुपया मोडून ही बायणा बिचीचे सगळे वॉकिंग ट्रॅक बी सगळो जालो, लायटी घातले. पूण आतां परत कितें दिसपा येता की ट्युरिस्ट येता, फाटल्यान वॉटर स्पोर्ट्स चालू आसा, पूण ह्या रायट सायडीन जर तुमी पळयशात जाल्यार हांगा परिस्थिती अशी की डंप यार्ड जाला, कचरो जाला, बियरेची बाटली, सोऱ्याची बाटल्यो. लोक स्कुटरी घेवन थंय येता, आमी वॉकिंगेक येता डेली सांजच्या सकाळी, पूण हांगासर परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. ही बिकट परिस्थिती खंय तरी आनी बिकट जावची न्ही म्हणून आमची विनंती आसा की GTDCन जरी डेव्हलप केलें, हे म्युन्सिपालिटीक हँड ओवर करपाक जाय. एखादा हँड ओवर जावन आसतलें, पूण आमची मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, लोकल म्युन्सिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, परत एकदा GTDC जर जाता की हें बीच परत एकदा क्लीन जावचें. आनी आमी सगळ्या नागरिकांनी हांगा डस्टबीन आसा, कचरो कितें खाल्ले, चिप्स खाल्ले, कितें खाल्लें डस्टबिनान आमी उडोवपाची गरज आसा. तेचे ग्रेनायट बसपाचे चोरून व्हेल्ले आसा. अरे ही आमची प्रॉपर्टी, आमच्या वास्कोकारां मुरगांवकारांक एकमेव सुंदर सोबीत बीच आसा, ती परत एकदा आमी सारकी करया अशें लोकांच्या कडेन मागणी आसा. म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी आहा, GTDC कडेन मागणी आहा, टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा. पणजेचे नॅशनल थिएटर आणि पसऱ्यांच्या लायसना वयल्यान पणजे महानगरपालिकेची बसका बरीच तापली. मार्केटांतल्या भाडेकार महानगरपालिकेचेर आपलो शेक गाजयतात, विरोधी नगरसेवकांचे म्हणणे. तशेंच नॅशनल थिएटरा वयल्यान बरोच वाद जालो. पसऱ्यांची भाडेपट्टी आणि नॅशनल थिएटर ह्या दोनूय विशयांनी महानगरपालिकेचे बसकेत खवदळ घातलो. कायदो विभागा कडल्यान योग्य ती सुचोवणी आयल्या उपरांतच हे विशय हाताळटले अशें महापौरान सांगले. सारखे पणजेकाराक म्हाका विचारूंक जाय, 30 जाणांक पळय घेवन हाडल्या, तेमचे घरा कडेन वचून विचारात. हे मार्केट टेनंट एसोसिएशन तुमकां सांगता कितें करूंक जाय ते, ओ तुमी करूंक कितें घेता. National Theatre, I have given you the full documents, verbatimly in writing, the clauses, this thing, years, everything. That fellow has not paid any amount. Got a point, no? And he is asking for compensation, which is not correct. A tenant can't be given compensation if he is not there for 30 years. And there is a power of attorney, not even Rao, power of attorney, somebody is writing on a 2-page letter. That power of attorney is this commissioner, the mayor should have found out whether it is a registered power of attorney or not. They have not done it. They are in a hurry to sell this national theatre. मार्केटाचो जो एग्रीमेंट तेंच्यांनी आतां हाडला, लीज एग्रीमेंट, आतां श्रीनिवासान सांगला त्या प्रमाणे पयलींचो लीव एंड लायसन गव्हर्मेंटान लॉ डिपार्टमेंटान तांकां सँक्शन करून धाडलो, एप्रूव करून धाडलो. आतां हो जो आयला तो आमी आतां परत डिमांड केला की हो गव्हर्मेंटाक धाडचो, लॉ डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक. लॉ डिपार्टमेंटाक वेटिंग जातकच परत हो मिटींग हाडचो, तेजेर एग्री जाला. जो परत लॉ डिपार्टमेंटाक धाडले तेजच फायनल डिसिजन मागीर आमी घेतले की तो लीज एग्रीमेंट सारको आसा काय ना. ही कंडिशन आहा की आमी जे हांव तो जगटाक ते रेड हेतून मार्क केला पळय, हें तुका वाचूंक कळटा. हे कशें फटीक मना करता पळय, हे वाचूंक वाचूंक घालता, वाचूंक कळटा तुका. हे कितें हे सगळे टर्म्स मार्केट लोकांचे, म्हणजे हांगा गव्हर्मेंटान जावपाक तेमी अशें केला. Practically, there is no difference between the living license and the lease license. Everything is exactly the same. Now, if somebody has convinced them that because of it's called a living license that we will throw them out or something like that, which is not the case. So now there are certain points like repayment of the interest, repayment of past dues, time period, succession, all of those things are issues. So that we will send it to the government again. So National Theatre, now we have come to a resolution. Now see, our issue has been pending since 2005 and 2022. I don't know how long everyone expects this case to be going on. So now we have put forward a case for settlement for 400 square meters. We will again send this to the government for approval. We will push for higher FER. We are depending on what the councillors want. We will set it as a full commercial and we'll go at least some way towards making the corporation independent. He's saying we have no grounds and everything also, which is not true. Anyway, we plan on being safe also. Now he mentioned earlier that some people are threatening to take us to court, which is fine. Now we are going to anyway send everything to the government. It's going to be vetted by the law department. So we will have clear understanding. आज दोनच पॉईंट असले एजेंडाचे. वन इज अबाउट मार्केट वेंडर्स, द सेकंड इज अबाउट सिनियर नॅशनल. बोथ हॅव बीन रिझॉल्व्ड अँड वी आर सेंडिंग इट टू द गव्हर्नमेंट फॉर वेटिंग. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. राज्य कशें चलता तें हांव सध्या शांतपणान पळयता. सरकार कशे तरेन पावलां उबारता तें पळोवनच तोंड उगडटलो. फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन मिडियाक सांगला. हांव फक्त विरोधक म्हूण विरोधात ना. सरकाराचेर बोवाळा टिका करत दोश दिवप योग्य न्हय. तांकां काम करपाकय वेळ दिवपाक जाय, विजयान सांगलें. एक राजकारणान एक रिफ्लेक्टीव पॉज म्हणून आसता. सदांच तूं जर फॉरवर्ड म्हणून गेलो तर केन्ना केन्ना पॉज बटन दामचो पडटा. सो यू समटायम्स गो इन टू एन रिफ्लेक्टीव पॉज. विचार करता बाबा हें कितें चल्लां,
खूब जाणांक कळूंक ना कितें जालात तें तातूंत घुसपून आनी कितेंच करप बरें ते सारकें मॅनेज टू पॉज एंड थिंक एंड टेक द रायट स्टेप. विजय सरदेसाई on a tapasya? No. No. Tapasya is for old men. I am not that old. I am reflecting and I am on pause. See, there is nothing much one can do and one cannot start blaming this government immediately because you have to give them time. One thing one has to be fair to anybody in power. नवो मंत्री जाता आतां PWD मंत्री नवो जाल्लो. How much is he aware? How much water is required for whom? खंय प्रेशर येना, खंय बिल पावना, खंयचे वेस्टर्न बायपास कितले अमाउंट स्टिल्सांचेर आसता. So he has to also learn the ropes for some time. So I think one has to give them some time before you make a judgment. Are you relaxed? Of course, I'm always relaxed. Do you think I'm Like the मुंबई तू मॅच बी एन्जॉय करताना हांव सगळें आय एन्जॉय माय लायफ. हांव हर रात गोंयकार. बट तुजी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी मुखार कितें आसतली? पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून ते रिफ्लेक्टीव पॉज विचार करप आनी मागीर कितें ती स्ट्रॅटेजी करप. आतां कितें आहा कायली जीब लायली ताळ्याक हें जर करूंक गेलो जाल्यार सगळेच करतात ते. हांव तें कॅटेगरीन पडना. हांव मातसो विचार करून कितें करप तें सगळ्यां खातीर बरें आनी गोंयकारां खातीर बऱ्याक स्टेप मारून. I have not supported the government. See, I continue with this thing that I am neither required for this government, neither have they asked me to support them, nor have I supported them. So they are 25, they are well in a majority, and therefore I am in the opposition. I voted for the speaker for Alex Singer. You are part of the opposition. Of course, I am part of the opposition, and I am. It is not about being opposition. But you cannot be opposition for the sake of being an opposition. See, there are many, we learn now that Congress is talking about united opposition. When you talk about united opposition, when you require others, but when others require you, you say not united. We are alone. We can win all the 41 seats when there are 40. One has to reflect and think over this. Opposition leader has made a call to all former Congress leaders to come back. Yeah. You were part of the Congress that time. Is that appeal to you also, or? Opposition leader has recently joined the Congress, so and many more. Was there any proposal to support the ruling government? So many proposals, so many people talk, so many things. Nothing is being taken at the moment. पळोवया विचार करूया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोंगूट सावन साळगांव पणजी वचपी रस्त्याची अवतिकाय पळयल्यार सवाय काण पोट फुगे म्हणप काय सरकारी काम 5 वर्सां थांब अशें म्हणप तें कळना. नियोजन नाशिल्ल्यान पर्यटन वाठारांतल्या रस्त्यांचे 12 बेरेस्तार 13 शुक्रार जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळटात. कोंगूटचो रस्तो टिपिकल सरकारी पद्दतीच्या कामाची गवाय दिता. पळयात आमच्या कॅमेरान कितें कितें टिपला ते. हो डायरेक्ट चंद्रार वचपी रस्तो अशी समजू नाकात. कळंगूटचे सेंट एलेक्स चर्ची कडल्यान साळगांव पणजे दिकेन वचपी हो रस्तो आनी थंयचेच हे सर्कल. नियोजन नाशिल्ल्यान सगळ्याच सरकारी कामाच्यो तिस्त्यो वादयो जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. रस्तो रूंद केला पूण काम हाडबडीत जाला. डांबर कित्याक उडोवन गेला ते वेगळे सांगपाची गरज ना. सरकारी कामाचो सावळो गोंधळ. पळयात जॉर्ज फेर्नांडीस कितें सांगपाक सोदता तो. We are going through a horrid time, a time when election promises were made to us to bring down economy, provide jobs, okay, and provide good administration, development of infrastructure. But what we see is just destruction of our taxpayers' money for unnecessary use of contractors' pockets. The roads are done so badly that they are not even worth looking, not even riding. Okay, the fields are flooded, pipes are broken, the pavers are put haphazardly. Just one rain and all will get washed away. Why are we supporting this kind of governance when the governance was supposed to be favoring the taxpayer, favoring the poor man, favoring the middle class, the owners who are spending their hard-earned taxpayers' money, supporting this government when the treasuries are empty. Empty means nothing. The Pramod government has no money to pay the people, pay the staff.
but the taxpayer is being levied with GST, increase of petrol, increase of prices, food prices have gone up, vegetable prices have gone up, everything is gone up. What is the bloody... तशेंच हे सर्कलय पळोवन घेयात आनी हांगाचो मोलादीक डिवायडर. कंत्राटदारान ताजें काम करतना कितें कितें डिवायड केलां आसतलें ताजी गवाय ताजें बांदकामच दिता. थळाव्या वॉल्टर लोबोन ह्या सरकारी कामाचो आपले पद्दतीन नियाळ घेतला. पळयात. येस, सुत्राय गोंयकारांनो, 2-3 व्हिडिओ घातले हांवें with regard to the state of this road in front of Kalangut Church till Boviaj. तुम्ही आता पळयले आसतले ही पायपा पळय. This pipe that is jutting out and the rod, you only have to hit it at 70 kilometers per hour with an old tire. When the tire bursts, the car jumps up, it overturns and it lands up in Kalangut Church. हे कोणाक पडलेलं ना. आता डिवायडर पळय घातला, लांबच्या लांब हांगासून सारको बोवियाज पासून घातला, होल दवरूंक ना उदकाक. पावसान ही आख्खी सायड पळय हा ती उदकान फ्लड जातली. गाडयो फास्ट गेल्यो ते सायडीक उदक पडटलें लोकांचेर, स्कुटरीचेर. आख्खो रस्तो अप डावन हा. आय एम रिक्वेस्टिंग द ऑथॉरिटीज कन्सर्न्ड, this is our money that you have spent. Please spend it wisely. Divider, dakho re to. This is supposed to stop cars from coming on this side. Okay? Now if you just kick this, ekut fund mallar ye bahar podta. Ye वयल्यावर घातला. Are you going to make the road from here taper? Or you are going to let this flood here in the monsoons and we all going to die here. Pramod Sawan, please, it is time to look individually at your constituencies that where you don't have your MLA. आम्ही हांगा मरता, तो बीजेपीन काँग्रेसान पावलो म्हणून आमकां सोडी नाका हे. नाजाल्यार वो डिवायडर काडून उडय. उदरगत ही लोकां खातीर आसता, देखून ती लोकांक विचारात घेवन वा विचारूनच जावपाक जाय. हांगा तशें अजिबात जाल्लें दिसना. शेतकारांक गृहीत धरून कामां जाल्यात. थळाव्यांची परवड सांगता शेतकार आलेक्स सिक्वेरा. This road widening is done without taking the permission of the farmers, or not even they have informed the farmers that they are going to do the filling of these paddy fields, acquiring or anything. Just like that they had done it and made us like a slaves of our country. What does this mean? Huh? Are we slaves of the MLAs? We are entering into the slavery and they have become the kings. आणि निमणे कडेन निलेश गोलतेकारान मुख्यमंत्र्याक घातलेले हे स्पेशल गाराणे. सीएम सराक इतके सांगूंक सोदता कितें 4,500 लोकांनी तुका वोटींग केलां आमच्या बीजेपी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. 4,500 लोकांनी वोटींग केलां. त्या लोकां खातीर कितें तरी मातशें बरें कर, इतकें तुजे कडेन मागता. चड कांय मागिना, पूण करता तें बरेंच कर. देव बरें कर, इतकेंच, आनी कांय ना. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. बाणावले ग्रामस्थांनी कोलवा एसटीपी ते साळ न्हंय मेरेन मेळ्या उदकाची पायपलायन घालपाक हरकत घेतल्या. ह्या पायपलायनीक लागून न्हंय प्रदूशीत जातली. जिल्लोधिकाऱ्यान हें काम बंद करचें तांणी मागला. 16 एप्रिलच्यान साळ न्हंयेत प्रक्रिया केल्लें उदक सोडपा खातीर मेळ्या उदकाची पायपलायनां घालपाचें काम सुरू आसा अशें कळ्ळ्या उपरांत थळावे फुरियोज जाले. पंचायत वांगडी थळावे आनी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान हांणी बसका आपयली. हे काम बंद करपाचो पंचायतीत थाराव घेवचो अशेंय हे बसकेत थारले. डिसिजन जायत जालो. आय थिंक कन्क्लुजन अजून कांय जालो ना. आयचे डिसिजन जाला. सो नाव वी आर हेडिंग टू मीट द कलेक्टर. दी एंटायर टीम whoever is here is going to meet the collector. सध्या पंचायतीन एक रेजोल्यूशन गेलो की एडवोकेट अपॉइंट करची. पंचायत जो एडवोकेट हा प्रोबेबली इज अनेबल टू गिव क्विक डिसिजन बिकॉज ऑफ द वीकेंड. आणि सो दे हॅव अपॉइंटेड अनदर एडवोकेट. त्या एडवोकेटा कडेन उलयले. त्या एडवोकेटान थोडी सजेशन दिले. द होल आयडिया इज देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज विच विल बी कमिंग टुगेदर. कंटेमिनेशन ऑफ रिवर साल इज द प्रायोरिटी. आणि दिस I think entire movement जो is going towards save river Sal. There is a political will today. We have done several discussions. I see that the panchayat was actually responding today. There is several complaints over here of everyone की पंचायत बाणालेची respond action घेना टाइमात.
पूण आयचे थोडेचे मिटिंगे हांव इन्वॉल्व जालो फर्स्ट टायम येयलो एटलीस्ट दे हॅव टेकन डिसिजन वॉट एवर लोकांनी सांगिल्लें इन द पास्ट दे मायट हॅव नॉट डन इट बट आज केलां तेमी डिसिजन. MLA सांगपाक लागलो की सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ नावेली तेंचे ऑफिशियल्स ते सांगतात देर इज नो सुवेज विच इज डिस्चार्ज इन टू रिवर साल फ्रॉम द्या प्लांट अँड दे वॉन्टेड पीपल टू कम अँड सी इन्स्पेक्टेड बट लोकांनी सगळ्यांनी डिसाईड केलें वी आर नॉट हियर टू इन्स्पेक्ट their treatment plants. We are here to stop the further laying of any sewerage treated pipelines through Benavli. एक पै reply येयल्या from the department, that's the sewerage department. त्यांची पै MD यांकडे reply केलेले हा की पंचायत has no jurisdiction to stop the work. Where पंचायत had earlier sent a stop work notice way back in January. So आम्ही आत हिंग येयली आणि we requested the panchayat to take this matter because some of them were not to be seen there and they seem to be part of the proposal to stop the work but resolution घेवपाक अजून डिले आहा. तेका लागून आतां आमगे सगळे आमी धाडले तेमकां स्टॉप वर्क बी सगळे धाडले आमी तेमकां सो आतां आमकां हें करताय कलेक्टरा वयताय आमगे सगळे स्टॉप वर्क आमी सगळे रिप्लाय आमी धाडोवपाक आमी. पण आता कितें जालें कडेन आसा आज कित्याक येवपा कारण हे लोक लोक कितें हेका लागून आतां 16 तारखेर तांकां परतून स्टार्ट कितें करपाक हें तेका लागून ते स्टॉप कितें केलां आमी एक्शन कितें केलें काय आमी विचारपाक ते आमी पंचायती येयल्ले ते. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काल जायत्या सुवातींनी पावस पडलो ना, काय किरकोळ वाठारांनीच झडलो. 13 आनी 14 काय थारावीक वाठारांनीच पावसाची शक्यताय आसा. चडीत तापमान 34 जाल्यार उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 15, 16 आनी 17 तापमान सुकेंच उरूं येता. आयज गडगड घालीत आनी जोगलायत कांय कडेन पावस शिवरूं येता. सांगे, काणकोणा आनी केप्यां चिप्प जावं येता. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचप्यांक सुचोवणी ना. कांय वाठारांनी शिवरतलो पावस. पावसाक वारो आनी जोगलांचोय सांगात. 15, 16 आनी 17 वातावरण सुकें. आयचें तापमान चडावत 34 जाल्यार उणें 27 डिग्री सेल्सियस. फुडले 4 ते 5 दीस चडावत तापमान स्थिर. कांय कडेन आयज झडटलो दव. नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत बोटी घालप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.